गोंयांत खुबशे बिचाचेर आमकां खबर आहा की वॉटर स्पोर्ट्स चलता। तशेंच पणजे तिसवाड तालुक्यात कारंजल बिचाचेर हांगासर रापणकार रापणेचें नुस्तें काडटा हें आमकां खबर आसा। थंयसर नात म्हटल्यार खुबशे फिशरमॅन आहा ते तेंचो प्रत्येक दिसाचो एकट्या एकट्या फिशरमॅनाचो एक एक दीस टर्न आसता, त्या प्रमाणे ते नुस्तें मारतात। अकस्मात 4 दीस पयलीं हांगासर इलिगली कोण तरी वॉटर स्पोर्ट्स करपा खातीर जेट स्की घेवन आयले आनी तेंच्यांनी तांकां स्टॉप केलें आनी विचारलें की तुमी हांगा वॉटर स्पोर्ट्स कशें करता काय विचारलें। तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की हांगासर तांकां लायफ गार्डान दाखयलें अशें तेंच्यांनी सांगलें। ताच्या उपरांत पुलीस कंप्लेंट जाली आनी तेंचेर तांकां बंद केलें। पण एक प्रश्न निर्माण जाता की जे हांगासर कारंजल बिचाचेर जे फिशरमॅन फिशींग करता थंय इलिगली कशें जेट स्की घेवन वॉटर स्पोर्ट्स करपाक पावले हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता। कारण हाचेर जे आमचे टुरिजम डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना काय हो एक प्रश्न निर्माण जाता। तसोच जे जे ह्या डिस्ट्रिक्टचे लायफ गार्ड आहा तेंच्यांनी तांकां जर तांकां ह्या एरियेंत जर वॉटर स्पोर्ट्स करपाक धाडले जाल्यार कशें धाडले हो एक प्रश्न निर्माण जाता। कारण ह्या जाग्याचेर फक्त फिशरमॅन आसता आनी तेंचे प्रत्येक दिसा एकट्याक एक एक टर्न आसा, त्या प्रमाणे ते नुस्तें मारी करता आनी तेंचेर तेजें पोट चलता। कारण हे जर मदीं जर वॉटर स्पोर्ट्स आयले जाल्यार तांकां डिस्टर्ब जाता आनी तेंचे जे नेट्स आसा थंय तांकां नेट घालपाक मेळना। ताका लागून हाचेर टुरिजम डिपार्टमेंटान खरी हें करपाची गरज आसा। कारण अशा तरेन इलिगली कोण वॉटर स्पोर्ट्स करपाक तेंचेर इन्क्वायरी करपाची गरज अशी स्थानिकांनी मागणी केली आनी ते म्हणटा की आमी ह्यान फुडें अशें इलिगली वॉटर स्पोर्ट्स करपाक दिवचे ना अशें फिशरमॅनान सांगलेलें आसा। ते सगळे स्पोर्ट्साचे बोईंग घातलेली आख्या राउंडाक आनी आमकां जाव घालूंक मेळना हाली। तांकां इन्फॉर्म केलेलें आमी। कोण घालता ते हांव नको खंयचे भायले दिसता ते कोण ते नको ते आमकां इन्फॉर्म करून आसतना ते घालता। आमकां गमोवंक जाय न्हू पयलीं वॉटर स्पोर्ट्स ते वॉटर स्पोर्ट्स ते आनी कोण ते पूण आमकां गमोवपाक जाय न्हू घालता म्हणून। आमच्या नंबराचें जावं आसा खाली न्हू आयज हांव जाल्यार फाल्यां तूं लायनीन आसता ते मदेच तरेन घातले जाल्यार आमकां खंय मेळटा घालपाक मेळना जावं थिंगासान ते मिरामार पासून ते घालता म्हणून आमकां घालोवन चान्स कहा ना थिंगा न्हू। तशें जाल्यार तुमकां कितलें लुकसाण जाता एका दिसाक मागीर जाल्यार 1.5-2 लाख पासून येता न्हू। 150 लेबर आसता तांकां कितें पयशे पडले मागीर ते येता बसता आनी वयता मागीर थिंगा। सो तुमचे हांगा ते येवपा जायना म्हणटा तुमी। येवपाक जायना आमच्या कामाक गमोवंक जाय न्हू। आमचो दर्या सदांच आमी ओडटाय दर्याक रांपोण न्हू ते आमकां आसूंक कोन्ना आमकां सांगपा एक सायडीच्यान खंय वचपाचें तेणी न्हू दुसरे सायडीच्यान तुमकां लुकसाण जाता। लुकसाण घालपाकूच मेळना लुकसाणान खंयचें उरलां घालपाकूच मेळना जावं। हे पयलीं पासून येता मदीं मदीं येता ते कितें करता वॉटर स्पोर्ट्स आतां मदींच आयले ते मदींच आयले आमकां गमन आसतना येयले ते म्हाका गमोवपाक पूण जाय न्हू। सो परत आयल्यार तुमी तांकां घेवचे ना येवचे ना वॉर्निंग दिलेलें आहा तेंच्या न्हू पुलिशेन रिपोर्ट दिलो आहा तेंचो। आतां इश्यू एकूच दीस जालो कित्याक पयलें जावन आहलें आनी पयलें अशें जायना जाल्यार आमी एक पाटी तांकां आमचे डॉक्युमेंट दिलेले सगळे डिपार्टमेंटान ते डिपार्टमेंटान डॉक्युमेंट पावशेर आजून पासून कोण येवंक नाहले। हे आतां देरेफेंत येयले ते 3 पाटी येयले येवन म्हणल्यार ते खंयचे ते हांव नकळो ते UPचे म्हणून आसले ओमकार कोणसो म्हणून आसलो आनी तो कितें म्हूण करता ते थिंगा ते जेट स्की घालेले तेणी ती बोईंग घाली तेणी आनी स्विमींग हें करूंक लागले ते आमकां इवेंट करूंक लागले ते पूण आमकां तेणी हें करूंक ना इन्फॉर्मेशन दिवंक ना आमी येतले म्हणून कळ्ळें। मागीर आमी गेले आनी तांकां बंद केलें। खंयच्यान खंय पर्यंत घालता ते मिरामार हिंगा बाबुशाच्या बोंगल्या कोणे सोडे मार्टीन बीच कॉर्नर हे सायडीक लेगून येयले ते मिरामारच्यान कारंजल पर्यंत। हय कारंजल पर्यंत आमकां त्रास जावंक लागले आनी ताका ते मानियल फोवाचे ते दिसा टर्न आहलो ताका तो घालूंक मेळोंक ना। आमी तेणे आमकां एकठांय इन्फॉर्म केलें आनी आमी सगळे एकठांय जावन गेले थिंगा आनी ताका आमी स्टॉप केलें। तुमकां कोणें परमिशन दिलां म्हणून सांगलें ते म्हणल्यार आमी लायफ गार्डांक सांगलां आमी लायफ गार्ड कोण घालताले आमी मेन म्हणटा थिंगा रांपोणकार आहा म्हणलें मेन बीच आहा ती रांपोणकारांची ती आमी रांपोण दवरपाचें तुमकां इवेंट करपाचो न्हू हिंगा तो आमी पॉयंट ताका सांगलें। मागीर तेणी इश्यू केलो आनी आमी ताका मारूंक येयल्या म्हणून तेणी पुलिशेक कंप्लेन केलें। पुलीस येयले पुलिसांक सांगलें सर म्हणलें अशें जालां आमी ताका मारूंक ना फकत ताका इन्चारलां तुमकां कोणें परमिशन दिलां हिंगा दर्यार एक्टिविटीज करपाक तुमी ती स्टॉप करचें म्हूण सांगलें आमी ताका। स्टुडंटा खातीर कारंजलींच्यान रुपेश रावत। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.